मुरगांव कोल हँडलिंग एक्सपान्शन प्रकल्पावेल्यान मुख्यमंत्री पर्रीकारान सध्या मिडियाच्या नावान वता वता थंय शबय सुरू केल्या। तो गेल्लो पणजे बाल शिक्षण अधिवेशनाक। घसरलो कोळसो आनी मिडियाचेर। मिडिया खंय कितें छापता, कोळसो लायटी खातीर कितलो म्हत्वाचो ताचें ज्ञान ताणें प्री प्रायमरी टिचरांक दिलें। मिडिया खंय आयकता एक, बरयता एक आनी छापता भलतेंच। मुख्यमंत्री गेल्लो पणजे बाल शिक्षण अधिवेशनात। थंय पत्रकार दोळ्या मुखार दिसले आनी तो अधिवेशन आनी टिचरांचो विशय सोडून कोळसो, मिडिया आनी एक्टिविस्टांचेर पावलो। बाल शिक्षण अधिवेशनात हे मुख्यमंत्र्याचे भाषण। वीज निर्मिती करतलो जाल्यार कोळसो लागू वापरतले, कोंट्री वापरतले, खंयच्यान आयलो तें म्हत्वाचें। हांवें इतलें एक्सप्लेनेशन तांच्या दिलें, पॅडां काडून बरोवपाक लागले। ते पॅडाचेर कितें बरयतलें आयकून घेवचें ना, ताज्या कानार पडटा तेच शब्द बरयतले आनी तितलेच छापतले म्हणटा। तांच्यांनी पयलीं आयकून घेवंक जाय। त्यामुळे कोळसो मनशाक चुकोवपाक येना, इच्छा आसली सुद्दां म्हाकाय दिसता। हांव आतां साखर खायना, तरी सुद्दां केन्ना केन्ना मातशी खावची पडटा म्हाका, किंवा जें अन्न खाता तातूंतल्यान थोडी साखर आंगान वता। डायबिटीक आसल्यामुळे म्हज्या तब्येतीक तें बरोबर न्हय। त्यामुळे जेन्ना कोण म्हणटा आपूण कोळशाक विरोध करता, हांव कोळशाचे पोल्युशनाक म्हणना, कोळशाचे ट्रान्सपोर्टेशनाक म्हणना, कोळशाक विरोध करता म्हणटा पळय त्या मनशान पयलीं वीज वापरपाची भारतांत बंद करूंक जाय, कोणूय आसूं तो। कांय सुवातींनी राष्ट्रगीताक मान दिवंक उबें रावप ऐच्छीक करपा विशीं सुप्रीम कोर्टान निवाडो दिला तो खंय सारको न्ही। पण सगळ्याक फुडें तूं विनंती कर राष्ट्रगीत जावच्या पयलीं की सगळ्यांनी राष्ट्रगीताचो मान दवरपाक उबो रावचो। उबो रावूं नये म्हणून बंदी ना न्ही। तो जजमेंट कितलो बरोबर हांव वचना, म्हाज्या हिशोबान अत्यंत चुकीचो जजमेंट आहा। दॅट जजमेंट कोणे तरी म्हणला, अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाच्या चीफ जस्टिसान एकदां म्हणलें की आमी दिता तो निर्णय बरोबर आसा म्हणून आमी डिवायड न्ही, जाल्यार आमी वी आर द लास्ट ऑप्शन म्हणून तो निर्णय डिवायड। अदरवायज आमी कितें दिता तो निर्णय बरोबर आसता असो न्हय, तो चुकूंक शकता। पण तो अंतीम निर्णय कित्याक करता, कारण आमी अंतीम आहा, आमी खूब एक्सपर्ट आसा म्हणून तो निर्णय बरोबर जाता असो न्हय। शेवटी कोणे तरी लास्ट जावचें पडटलें, कोणाचो तरी निर्णय फायनल जावचो पडटलो। त्या हिशोबाच्यान तो निर्णय फायनल आसा। इट नीड नॉट बी करेक्ट जजमेंट, हें अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाचें हाणें म्हणलेलें आसा। तेंच एप्लिकेशन गोंयच्या इंडियेच्या भारताच्या सुप्रीम कोर्टाक लागूंक शकता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुभाष कुटवळकार। शिवाजी महाराजांनी गोंयांत केल्लो वावर आनी मोहिमांची दखल घेवन तांचे उत्तर गोंयांत एक मोठे स्मारक जावंक जाय म्हूण छत्रपतींचे वंशज खासदार संभाजी महाराज उलयले। शिवाजी महाराजांक गोंयांत येवन 350 वर्सां जालीं। त्या निमतान सांखळे रवींद्र भवनात कार्यावळ जाली। सरकारी तिजोरेचो पयसो हो नाका त्या गजालीक खर्च जावंक जायना, ही गजाल खंय मुख्यमंत्री पर्रीकार शिवाजी महाराजा कडल्यान शिकलो। एक विंग म्हणा किंवा एक भाग म्हणा, हा निश्चित गोव्यातला आणि शिवाजी महाराजांचा जे काय संबंध होते, का शिवाजी महाराज गोव्याकडे आले, का शिवाजी महाराजांनी आपलं सप्तकोटीश्वर मंदिराचं जीर्णोद्धार केला, या सगळ्या गोष्टी आपण तिथे नमूद करूया। माझी मुख्यमंत्र्यांना विनंती हीच राहणार आहे की शिवाजी महाराजांची आणि आठवण ही गोव्यामध्ये कशी तरी राहावी या दृष्टिकोनातून एक छोटंसं आपण एक स्मारक इथं गोव्यात असावं। नॉर्थ स्पेशली प्रामुख्याने नॉर्थ गोवामध्ये असावं। मला वाटतं सभापतींनी पुढाकार घेतलाय ते ह्याच ठिकाणी असं कुठेतरी असावं, ज्याच्यातून नुसतं स्मारक म्हणजे शिवाजी महाराजांचा पुतळा नाही, पण शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या स्मारकाच्या बरोबर शिवाजी महाराजांचा विचार लायब्ररीच्या माध्यमातून असेल किंवा ज्याच्यातनं नवीन पिढी तिथं येईल, तिथं अभ्यास करत शिवाजी महाराजांच्या अॅनालिटिक अभ्यास करत अशा दृष्टिकोनातून आपण करावं अशी मी मुख्यमंत्र्यांना विनंती करतो। सरकारचे पैसे जनतेच्या हितासाठी खर्च झाले पाहिजे, त्याच्यामध्ये वैयक्तिक हस्तक्षेप किती मोठे असल्या माझ्या आई मासाहेब तरी सुद्धा त्यांचा वैयक्तिक हस्तक्षेप सोसू नका असं स्पष्टपणे लिहिणारे शिवाजी महाराज हे मला आयुष्यात आदर्श वाटले। आणि मी अनेकदा मला लोक कडक समजतात, थोडा जास्तच बोलतो असंही समजतात, पण सरकारचा पैसा कोण जर वाया खर्च करत असेल तर माझं डोकं समजतं।
प्रत्येकाने स्वतः शिवाजी व्हायला पाहिजे, याच्यावर मी ठाम आहे. माझ्या शेजाऱ्याने शिवाजी व्हावं, मी मात्र माझ्या मुलाला राष्ट्राकरता वगैरे काही त्याग करायला लावणार नाही, असं एक थोडंसं प्रवृत्ती असते, ती थोडीशी कमी केली पाहिजे. आणि म्हणून शिवचरित्र हे सगळीकडे पोचलं पाहिजे. या नव्या पिढीला हे समजावून देण्यासाठी, समजावून सांगण्यासाठी हा कार्यक्रम निश्चितच उपयोगी ठरेल. आणि पूर्ण वर्षभर चालणारा हा कार्यक्रम, त्या निमित्तानं ही पूर्ण शिवकालीन प्रतिभा परत एकदा आपण सर्वांसमोर उभी करू शकू. बांदोड्या उंडीवेले सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटा आड थंयच्या लोकांनी बांदोडे ग्रामसभेत आवाज चडयलो. पंचायत लोकांची उरूंक ना, पंचायतीचे खंय नांवूच बदलचें. ग्रामसभेत चडूच बोवाळ जाल्ल्यान पुलिसांक मदीं पडचें पडलें. दुसरे वटेन चिमला पंचायतीक ग्रामसभा घेवंक हॉल ना. ग्रामसभा हायस्कुलांत जाता, ती दुसरे कडेन नाजाल्यार उक्त्यार घेवची. आयताराय पंचायत उक्ती दवरची म्हूण लोक मागतात. बांदोड्या उंडीर STP प्लांटा वेल्यान बांदोडे ग्रामसभेत मोठो बोवाळ जालो. आता फुडली ग्रामसभा येवच्या पयलीं, म्हणजे आयची ग्रामसभा येवच्या पयलीं 23 तारखेक तुम्ही कन्स्ट्रक्शन लायसन दिलें, त्याच जाग्यार त्याच सर्वे नंबरान. मागीर ग्रामसभेच्या रेझोल्युशनाक कितें महत्व आसा? ठराव हें ना, बांदील ना, आमकां बांदील ना. पंचांकूय उंडीर STP प्लांट आयिल्लो नाका. सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांटाक ओपोज ना, पूण हांव इतलें सांगूंक सोदतां की जो सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ज्या जाग्यार जाता त्या जाग्याक आमचो सगळ्या गांवच्या लोकांचो विरोध आसा. आनी हे खातीर हांव फूल गांवच्या बरोबर आसतलो. आनी पंचायतीन आतां तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन दिल्या आनी ते म्हाका विश्वासान घेयत आसतना तेणें तें लायसन दिलें आसा. तूं मिटिंगेक बीन आशिल्ले तेन्ना हे मान्यता जाल्ली तेन्ना? न्ही, हांव मिटिंगे आशिल्लो पूण हांवें वॉकआउट केली तेन्ना. ती जागा सारकी ना. त्या जाग्याचेर लार्ज नंबर ऑफ खारीकुटी आहा. मॅनग्रूव फॉरेस्ट, आयज मॅनग्रूव फॉरेस्ट हे एक अशें झाड आसा जी खारीकुटी हे एक अशें झाड आसा जे ऑल ओवर कॉन्टिनेंट अंटार्क्टीक एशियन म्हणजे आमचो वर्ल्डाक ते इको सेन्सिटीव झोन म्हणून लागलेलें आसा. ते इको वनान तेजें नांव जाल्लें आसा. हांव आजुनी म्हणटा म्हाजो आनी आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांचो सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट घालपाक विरोध ना. आमचो विरोध आसा तो फक्त त्या जाग्यार तो जाता, त्या जाग्यार तो जावचो न्ही. सिवेज प्लांट हो मंथली मिटिंगेचो इश्यू, ग्रामसभेचो न्ही, सरपंच सांगता. जो लास्ट STPचो इश्यू आशिल्लो की ताका लायसन कांय इश्यू करचें न्हू म्हणून तेंच्यांनी आमकां उंडीर लोक आसा तेणी आमकां सांगलें की ताका STPक कांय इश्यू करचें न्हू म्हणून. पूण आमी कायद्याचें एका बांदील आसा, आमी तें करूंक शकना. कारण हो इश्यू असतो ग्रामसभेचो न्हू, हो मंथली मिटिंगेचो. कारण हो मंथली मिटिंगेचो विशय हाडून तेंच्यांनी ग्रामसभेक दवरलो. कारण खंयचेंय रेजोल्युशन जर पास करता तें मंथली मिटिंगेकूच पास करचें पडटा. तें आमी ग्रामसभेक दवरून पास करूंक शकना. कोणाचें तें करस्पोंडंट जें आमकां मंथली मिटिंगेक जाता तें आमी ग्रामसभेक हाडून दवरया. ह्या तशें सेम गोश्ट एक STPची जर आमकां फायल येयली टावन एग्जीक्युटीव प्लॅनिंगेच्यान ती आमची मंथली मिटिंगेक येयली आनी मंथली मिटिंगेक आमी ताका इश्यू केलो. खंयचीय जर आमकां फायल इश्यू करता जाल्यार विथीन 30 days भितर ताका आमी इश्यू करचें पडटा. कित्याक आतां एक वॅलीड रिजन दिवचें पडटा, बाबा ही फायल कित्याक लागून तुवें दवरल्या. चिंबल ग्रामसभा घेवंक जागो ना, थंयच्या इस्कॉलांत ग्रामसभा जाता. ग्रामसभा दुसरे कडेन घेवची म्हूण लोक मागता. 5-6 म्हयन्यांत एक मागणी आसली पंचायती कडेन की ग्रामसभा जी हिंगा पळय जाता ह्या हॉलान ना घेवची, ओपन स्पेसील घेवची. कित्याक जी ग्रामसभा पळय घेतला ती एक एक्चुअली स्कुलाचे 2-3 क्लासी ओपन केला आनी ती ग्रामसभा तेणी आतां अरेंज केला. तुमी पळयले आसले तरी ग्रामसभे लोक उबे आसले, सगळ्यांक बसोवंक मेळ्ळें ना, कॉरिडोरान तितलेच लोक ओपन आसले. आनी वा स्कुलाची लॉस ही स्कूलय कितें करता आतां पळय आयज सगळी क्लासी तशी आसतले, आतां फाल्यां मंडे न्हू, स्कुलाचे सगळे स्टुडंट येतले आनी ते 2-3 वरां तांकां भायर रावचें पडटलें. इट हॅज टू बी रिअसेंबल नाव. सो इट इज अ लॉस फॉर स्कूल. लोकांक पंचायत आयताराय उक्ती जाय. कीपिंग द पंचायत ओपन ऑन संडे फॉर द विलेजेस.
आम्ही सगळे वर्किंग क्लास आम्ही आसता फक्त आयताराच्याच घरा आतां आमचे तिजे कमिटी काडला विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी विजिलन्स कमिटी गार्बेज कमिटी ही आतां फुडें व्हरतलो हेजेर डिस्कशन करतले देन वी नीड अ टायम घेतला आमकां केन्ना संडेच्या मेळटा सो वी कॅन स्पेअर सम टायम इन संडे पूण आमची पंचायत कितें नक्की उलटें करता संडे पंचायत बंद दवरता आमकां म्हणून एक दीस जावं न्हू संडे आनी तेंच्यांनी पळय हें सर पंच म्हणलेलें पळय पंच लोकांक मेळना म्हणून तेजें कितें पंच लोकांक पंच घरा आसता पंचायतीन आसतात. नुव्या ग्रामसभेत नवीन हावजिंग प्रोजेक्टाक विरोध जालो. नवे फ्लॅट उबे जाल्यार उदकाचो प्रॉब्लेम जातलो खंय. एक प्रोजेक्ट हाडटा बाबा ते प्रोविजन आसलो हें घातली आतां ते लोक आसलो सगळे बांदाचे आमकां कोण सुदरले आज आमकां पंचायती सगळे टॉयलेटां उदक मेळना आनी 50 तर फ्लॅटी हें उदक कोण येतलो हें प्रोविजन तेणी बिल्डरान आपय बाबा लोकांक एक्सप्लेन करपाक लोकांक प्रॉब्लेम ना बिकॉज ही पर्चेस द प्रॉपर्टी ही गॉट द लायसन्स पंचायत हॅव रायट टू रिवोक द लायसन्स रायट टू गेट फॉलो करना जाय सो आमकां तेणी एक्सप्लेन करपाचें वॉट इज इज प्रोविजन गार्बेज प्रोविजन कितें आहा सगळें उदक कितकोन हें करतलो तें सगळें रिवोक करपाक पयली गरज आहा कित्याक तो हिंगा इन्वेस्ट करतलो जाल्यार इन्वेस्ट करून ताका लुकसाणां घालप न्हू पयलो बंद करतलो बरो कित्याक म्हाका दिसता आमगेन मुर्दाग्रांनी विलेजी धाकली विलेजी आनी हे दोन मेगा प्रोजेक्ट थिंग नाकाय आनी पयलीं म्हणटा मुड्डीकार आमकां दांत आसपाना ते प्रोजेक्ट घेवपाक हिंगा सगळी भायली मनीस येतले आनी हो आमकां प्रोजेक्ट नाका. दवर्ली ग्रामसभेत गार्बेज आनी कोल हबाचो विशय आयलो. आनी गार्बेज आमी हें केलां क्लीन करता म्हण हें केलां सगळे मेंबर म्हळ्यार 11 वॉर्ड्स आमी क्लीन करतले म्हण गार्बेजी इशू तो आमी सॉल्व करतले म्हण आनी इशू आसलो हेजो हब स्कूल हब आनी आमी काल बॉडी मिटिंगेर डिसिजन घेयलां आमी ओपोज केला आमी सगळ्यांनी बॉडी हें घेयलां रेजोल्युशन घेयलां आनी ते ओपोज केलां आनी आतां सगळे पब्लीक कितें म्हणटा हें लोक सांगता तेमी आमकां मेळचें म्हण म्हळ्यार आमी सगळे एकठांय जातले म्हळ्यार मिनिस्टरान सीएमान आनी रनिंग आमगे MLA आसतो आनी विजय सरदेसान म्हळ्यार आमकां ते म्हणटा लेटर कर म्हणटा आमकां आनी आमी ऑफिशियली लेटर धाडटली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.